पास्काच्या सतोळ्यांतलो बुधवार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अध्याय 24 वळी 13 ते 35. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा तांचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या इमास नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जे सगळें घडलेले ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजूकूच आपुणूच लागीं सरून तांचे बराबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावन तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हटलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चितेस तुकेस तोंड करून ते थांबले. क्लिओफस नांवाच्या तांतल्याकल्यान जाप दिवन म्हटलें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार गाय? ह्या उतराक ताणें म्हटलें, कसली खबर? ताणें म्हटलें, जेजू नाजरेतकारा विशीं घडला ताची. देवानी आख्खे पोरचे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन बरलेलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याजनिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचे फर्मण मारून धरून दिलो आनी ताका खुर्सार खिळायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आज 3रो दीस जालो. आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडाची आदी ताच्या फणाशी त्यो गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. तुवें आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बराबरचे कांय जाण फणाशी गेले आनी बायलांनी सांगलेलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हटलें, कितले म्हूण गोळी आनी प्रवाद्यांनी सांगलेले तितलें सत मानूंक जड मनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोजेसा आनी सगळ्या प्रवाद्या मेरेन आपणाक लागतात तितल्याय शास्त्राचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतले म्हणसर ते वेताले ते गांवा लागीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी प्रार्थून म्हटलें, आमचेशी राव. तर सांज जाली आनी दीस दारेर पडचो जालो आनी तो तांचे बरी रावोंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना ताणें एकामेकाक म्हटलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर उलपातालें न्हय? आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेमाक परत गेले. आनी 11 जाण ताच्या सांगातायक उरलोली आसली ती तांकां मेळ्ळी. आनी तांणी सांगलें, स्वामी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला. आनी तांणी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता.